after an Innova car bearing registered number J08K 7467 एक पार्क केल्ली. सो हांव ते कारी कडेन गेलो जाल्यार ते भितरले दोग जाण मनीस बसले ते सस्पिशियस करता. सो हांवें तांकां सांगलें ओपन कर म्हणून, विंडो ओपन कर. पळय जाल्यार ते विंडो ओपन करिना फर्स्ट इन्स्टंट. मागीर आनी कन्फ्यूज जाले अशें. सो हांवें टोल्ड म्हाज्या स्टाफाक सांगलें गाडयेची सर्च कर म्हणून. पळय ते सर्च करतना म्हाज्या स्टाफाक फाटल्यान पिंक कलर बॅगान कॅश हार्ड कॅश आसलें बॅग भरलेलें. सो हांवें म्हाज्या डायरेक्ट फोन केलो PI आनी सांगलें अशें अशी गाडी आसा भितर कॅश आसा. आनी एज पर इन्स्ट्रक्शन हांवें तो अंडर 102 CRPC अटॅचमेंट पंचनामा केलो आनी गाडी अलॉंग वीथ कॅश वीथ 2 पर्सन पुलीस स्टेशनार गेलो आनी फर्दर इन्क्वायरी इज इन प्रोग्रेस. आतांच आमी रिपोर्ट मारून IT कडेन सबमीट केल्यात अलॉंग वीथ 11 पेपर्स आनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन चालू. कितली अटॅच केली? आमी टोटल 12,12,000 कॅश अटॅच केले अलॉंग वीथ इनोवा. नाही करन्सी कसली असलेली? करन्सी इंडियन करन्सी डिफरंट डिनोमिनेशन 2000ची नोट्स आसल्यो, 500च्यो आसल्यो, 100च्यो, 50च्यो आसल्यो, 20च्या आनी 10च्या. पूण इतकी कॅश अशें आतां दवरूं शकना कोणी अशें व्हरपाक शकना? सपोज जर लिगल मनी आसा जाल्यार इवन व्हरूं शकता. बट तेंचे कडेन सोर्स ऑफ इनकम फूल डॉक्युमेंटेशन आसपाक जाय. तेंच्यांनी ते दाखोवपाक जाय एट द टायम ऑफ कॅश कॅरी व्हरता ते कसले लिगल ऑर ते इन्क्वायरी चालू आसा. पूण काल येताले तेंचे कडेन कितें म्हणटाले ते म्हणजे कितें म्हणून तेंच्यांनी सांगलें? ते सांगताले कितें आमकां खडयेचो दे आर डिलींग वीथ सँड एंड सँड आनी ते सप्लाय करता म्हणून खडी सप्लाय करता टू जुवारी ब्रिज आनी आमी पेमेंट करपाक पार्टी मेळोंक ना म्हणून आमी तो पेमेंट घेवन रिटर्न येता. हें तेंचें एक्सप्लेनेशन.